आणि आम्ही भिजल्यात पळय सारखे फुल पावर हेंका पळय कोणानी आले कितें सांग हेंका म्हणटात कोंगे. हे शेतान येतात. कोंगे आ हा हा. सो गाइस हो जो फॅन आसा खबर आसा फुल एडजस्टेबल हा. ओके सो गाईज फर्स्ट रेन आणि आम्ही भिजल्यात पळय सारखे फुल पावर हेंका पळय क्या म्हणतात ते. सो गाईज आमचो फेवरेट पॉइंट हो तुम्ही पळोवं शकता. हांगासर आतां उदीक भरला आनी हेंच्यांनी पळय धाकटुली कुल्ली धरल्या दाखय रे. ही पळय ही कुल्ली धरल्या तेंच्यांनी. आणि सकाळी फुडें खंय खूब जाणांनी नुस्तें आयलें खंय ना रे. हा खूब जाणांनी आयले. कितें सांगता 10 किलो. अरे बाप रे. आणि हांगासर एक नुस्त्यान जम मारली न्हू आत्ता. खंय हा कुल्ली दाखय मरे म्हाका. उदक गायज तुम्ही आम्ही शेतान पावलेले आसा. फुल पावर उदीक भरला आणि तुम्ही फाटलो ब्लॉग आमचो पयला आसतलो न्हू. हांगासर घे म्हणून आमी नुस्तें धरलेले. आणि सकाळी फुडें 7:30 सुमार खंय आमच्या भुरग्यांनी इतले नुस्तें धरले व्हिडिओत काडूंक विसरले ना रे. हेजे व्हडल्या भावान काडला खंय. केदे रे केदे हा वयस कितले धरल्या पळय हेंच्यांनी कुल्ल्यो धाकटुल्यो. आणि कोंगे आहा पळय भितर धाकटे 2 हा. ओके सो गाइस तुम्ही पयला आसतले कितें तें हेंका म्हणटात कोंगे. हे शेतान येतात. आता हे गरम उदकान हांवें घालून दवरला सुटी करपाक. हे पळय मागीर हे सुटी अशें करतात. हे पळय नित्तळ सारके. आनी हे जे आमी करपाची आहा शाकोती खूब जाणांक आवडटा खूब जाणांक आवडना. जे व्हडले कलराचे आसता पळय तेंकां हें आवडना. शी म्हणटात ते याक म्हणटात. आनी जे आमचे असले आहा पळय लोक ते हे खातात. ओके सो हेजी आमी तुमकां आयज रेसिपी दाखयतली. हांव न्हू अंकिताच दाखयतले. दाखय रे कशें सुटी करतात ते. अशेंच धरप. हे आतां गरम गरम खतखतीत उदकान आहा पळय. हे पळय दिसता. हें जें आसा हे पळय हें आसा पळय हें खायनान. हें सगळें बरें हे पळय कांय जें आहा पळय हें काडूंक जाय. दीस इज नॉट गूड. आनी हें जें आसा खबर आहा हें वयलें काडून भायर मारपाचें आनी भितरलें मांस आहा तें दवरपाचें. दाखयता तुमकां पळय. हे पळय हें. आनी मागीर लास्टाक तेका बरें धुवपाचें सगळें सुटी करून जालें काय तेन्ना. ओके सो गायज तुम्ही पळोवं शकता हांवें सगळे कोंगे सुटी केले आनी बरें साफ केले. गायज 100% न्हू 200% हेका क्लीन करचो पडटा. कित्याक तुमकां खबर आसा शेतान आसता म्हणून हें पळय इतले कोंगे तेंचे कितले हें जाले पळय. सो गायज आयज आमगेर करता कोंग्याची शाकोती. त्या खातीर हांवें पळय चून दवरला भाजपाक. आनी हांवें इल्लेशें तेल घातला गायज. आमी चड तेल यूज करिना. हेका आतां बरें भाजून घेता. हे जावन आसा कांदो. हे सगळें हांवें बेश्टें गॅशीचेर भाजला तेलान फ्राय करूंक ना. आनी हेवटेन पळयात हे टमाटो हांवें तशेंच भाजला डायरेक्ट फ्लेमीचेर. हेतून टेस्ट मातसो न्हू बरो येता गांवठी कसो. गायज हे पळय कांदो हांवें बरो कट केल्लो आसा. आतां हेका घालता वाडपाक. मातसो थंड जावपाक जाय नाजाल्यार आमची मिरसांग जी आहा ती गरम जातली आनी ती मागीर बरें लागचें ना. आनी ह्योय घालतले हांव भितर चिलीज बी. आनी हे पळय हे सगळे काळे काळे ते काडले हांवें तेजे सुरयेन. सो गायज हांवें हेतूर सगळें घातलेलें आसा मिक्सर जारान. आनी भितर घातलें हांवें ओली कोथंबीर. आतां हेजी हांव पेस्ट करता आनी हे चून हांव मागीर वाडटा. सो गायज हांवें पळय सोय बी बरी वाटलेली आसा. आनी ह्यो हांवें कांदो बिनो वाटपाक घातला. आतां हेका सगळ्याक हांव करता मिक्स. वो आनी वो पळय वो मसालो काडला अंकितान कोंग्यांचे करपाक शेक. ओके सो शेक का शाकोती गो शाकोती पळय. हितूर हांवें आतां तेल घातलेलें आसा. आनी आतां हितूर हांव घालता कांदो. आनी हितूर हांव घालता आतां जिंजर गार्लीक. आयज हे पळयात अवीन केल्लेले आसा कोंगे सुटी. आनी हे कोंगे आसले पळयात कितले. आनी आतां जाले पळयात सारके इल्लूशे.
पयल्यात न्हू गायज अशें तर बसते उकडीत जाल्यार हे आनीक कमी जातले. आनी हे सगळे हांव एकटेच खावपी गायज, एकटेच खावपी. पळयात कितले इल्लूशे घाल्लेले आसा ते. आनी हेवटेन पळयात म्हाजो कांदो जाता फ्राय. ह्यो बरो लायट ब्रावन कलर जावपाक जाय. मागीर हांव फुडलो स्टेप तुमकां कितें आहा तें सांगता. सो गायज कांदो बरो आमचो भाजलेलो आसा. आतां हेतूर हांव घालता टमॅटो. एकाय बी बरें न्हू फ्राय करपाक जाय. गायज वादळ पळयात, वादळ हे पळयात. अरे म्हाज्या बाबा, आतां शिवर गायज लायट वयतली. हांव फटाफट म्हाजें जेवण रेडी करता. अशें जालें न्हू गायज काय खरें सांगू म्हाका खूब भंय दिसता. अरे रे 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 पळयात गायज. आतां पळोवपाक शकता हे सगळे बरे फ्राय जाल्लेले आसा. आनी हांव हेतूर आतां घालता आमचे कोंगे. आ हा हा पळयात गायज, रूच काडात, रूच काडात. या मातशे तळशीता गायज. आनी हेतूर हांव घालता आतां आमची पेस्ट जी हांवें केल्या ती. इतलीच घालता, चड घालिना. कित्याक की आमचे कोंगे इल्लेशे आहा न्हू म्हणून हे आतां बरें शिजता. आनी गायज तुमी पळयात हांव आतां हेतूर घालता चवी पुरती मीठ. सो गायज आतां हेतूर हांव घालता गरम मसालो. खंयचो गरम मसालो तो सांग मग तेंका. ह्यो हाडलेलो आमी वाडीकसून, सावंतवाडीसून हाडलेलो आमी हो. ताका बरें दवरता आनी हेका आतां शिजत दवरता. वा कितें वास येता. आतां हांव हेका ओपन करता. अरे वा. सो गायज आमचे कोंगे जाल्लेले आसा रेडी. कशें कळटा सांग एकदां रेडी जायत जाल्यार सायडींतल्यान अशें तेल सुट्टा न्हू तेन्ना कळटा. आतां हांव गॅस बंद करता आनी मागीर बरें खाता. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमगेर कितें आहा पळय तें कोंग्यांची शाकोती आसा, रायस आनी हांवें ऑमलेट फ्राय केल्या. फूल पावर जेवया आतां. उजो कसो कोणा कोणाक रुची येयली आनी कोण व्हडल्या कलराचे आहा ते तेंच्यांनी कॉमेंट मारचे. हांवें तुमकां सांगलेलें हांव एक तगडी वस्त घेवन येवपाचो आसा म्हणून हाडलेली आसा हांवें. आतां तुमकां खबरूच आसा पावसाचे दीस जावन आसा आनी परत परत लायट वयतली आनी कोणागेर इनवर्टर ना तेंकां फॅन ना. आनी फॅन ना जाल्यार जवारी चावतले आनी थोड्या जाणट्यांक बाबडे फॅन ना जाल्यार जायना. पण हांवें एक तगडी वस्त घेवन येयल्लो आसा. आतां तुमी म्हणटली हें न्ही कितें दाखयता कितें तें. पळया हो जावन आसा इतलो हो फॅन. पण हेजो जो वारो आसा पळय पावरफूल आहा आनी हो चार्ज करपाचो. चार्ज केलो काय हो कमीत ते कमी 5-6 वरां चलता. आतां पळयात हां तुमकां दाखयता. एक मोड हो दुसरो मोड चालू करता पळय. फर्स्ट मोडाचेर आहा, सेकंड, थर्ड करता पळय. इतलो फास्ट पळय चलता पळयला. आनी हेजे मेन कितें आहा जाणा हे जाय तसो एडजस्ट करूं शकता. आतां तुमकां कहो तो दाखयता पळय आं. सो गायज हो जो फॅन आसा खबर आसा फूल एडजस्टेबल आहा. आतां तुमी म्हणटले हे आतां कशें यूज करतले. आतां म्हाका हें दिसलें की बाबा हांगा यूज करूंक जाय जाल्यार तुमकां बेस्ट ऑप्शन दाखयता पळय. हो केलो हांगासर आनी हांगाच केलो बटन दामलो बेस्ट. आनी इतलो पावरफूल हेजो जो वारो आसा खबर आसा इतलो पावरफूल आसा तुमकां सांगूं शकना. आनी हेका एक क्लिप कशें आहा पळय. आतां हांव जाय जाल्यार ते बॅडाक पासून लावन म्हणजे म्हाका बॅडाक जाय जाल्यार बॅडाकूय लावं शकता. म्हाका जाय जाल्यार हांव तुमकां कितें करता तें खबर आसा तुमकां सांगता. यो दाखयता यो भाग घडून यो. हांव आतां समज हांगासर बसला न्हू लायट गेल्या आनी हांव एडिटींग करता जावं हांगा न्हिदला जाल्यार हांव कितें करता म्हाज्या बायकीक लायता पळय हांव असो लायता असो हेवटेन टर्न करता आनी हें ऑन करता असो सुशेगाद. पावरफूल सारको आनी इतलो पावरफूल चलता पळय तो तुमकां हांव सांगूं शकना पळय तितलो पावरफूल चलता. आनी तुमकां हो फॅन तर घेवपाक जाय जाल्यार हांव हेजी लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान घालता. आतां तुमी म्हणटले डिस्क्रिप्शन खंय आहा थोड्यांक खबर ना तेंकां. व्हिडिओ जी आसा पळय ही स्पेशली म्हाज्या जाणट्यांक व्हिडिओ ल्हान भुरग्यांक न्हू जे जाणटे म्हाजे कोणी ही व्हिडिओज पळयता खबर आसा व्हिडिओचेर मदीं पॉज करा. ही आतां समज हो मोबायलाचे स्क्रिनीचेर मदीं अशें टॅप करा. टॅप केलें न्हू काय हो फॅन तुमकां हांगा सायडीक दिसतलो प्रोडक्ट म्हणून. तेजेर क्लिक करा बाय करा आनी जाता तितले बेगीन ग्रॅब करा. कित्याक आतां तेजी फॅनाची ऑफर चालू आसा. मागीर आनी तुमकां हें सवायन मेळचें ना. हांवें जाल्यार चीप रेटीन घेतलेलो आसा
आनी बरी वॉरंटी आसा, रिप्लेसमेंट वॉरंटी आहा डायरेक्ट. सो टायम वेस्ट करिनासतना तुमी तुमचो फॅन ग्रॅब करा. सो तुमी पयला आसतले आयज आमी केल्ले कोंग्यांचे शेक ओके गायज. सो तुमी आयज पयला आसतले आमी केल्लेले कोंग्यांचे शाकोती आनी इतली टेस्टी आसली खबर आसा. खूब जाणांक ही लायक जाता, थोड्या जाणांक आवडना, थोडे जाण इट येतात बट इट टेस्ट यम्मी. आनी जे म्हाजे जाणटे लोक, म्हाजे जे फेवरेट आमचे सबस्क्रायबर्स आसा, जे आमचे व्हिडियोज पळयता, तेंच्यांनी हो तुमकां दाखयल्लो तो फॅन पयला आसतलो तुमी न्हू. सो ह्यो ग्रॅब करपाक हांवें तुमकां सांगलां कितें करूंक जाय पळय तें. आनी मेन म्हणटा पळय तें कितली वर्साची ताका वॉरंटी न्हू, रिप्लेसमेंट वॉरंटी, डायरेक्ट रिप्लेस करूं येता. आनी बॅटरी इतली पावरफूल आहा. ते दीस लायट गेली आनी 5-6 वरां कितें लायटूच ना. हांवें लायलो आनी हांव सुशेगाद न्हिदलो. अंकिता जारी मारीत आसा आनी हांव सुशेगाद न्हिदलो. ताका खबर पासून ना हांवें फॅन हाडला पळय तो. लायलो आनी ताणून दिलें. आनी मेन म्हणटा पळय हो फॅन जो आसा तुमकां भायरूय खंय घेवन ट्रॅवल करूं येता. बॅगान घातलो, घेवन गेलो, बशीन बसलो, जावं आनीक खंय वयता तुमी जाल्यार थंय ट्रॅवल करपाक गेलो. सो इट इज बेस्ट. हांव कितें करता, हांवें एका बायलेक पळयलोलो, ती आम्ब्रेला घेवन आसली गरमेन थोडे दीस पयलीं. आनी तेणी वयर आम्ब्रेलाक म्हणजे सत्रेक वयर तो फॅन असो हें केल्लो, कळ्ळें तुमकां, क्लिप केल्लो आनी सकयल अशें वारें सोडलेलें. टू गुड सारकें आनी बेस्ट. आतां तुमी ही व्हिडियो पळयता आसतली, म्हाका जाय जाल्यार हांगासर लावंक मेळटा गाडयेक, खंयसरूय तुमी लाया, कळ्ळें न्हू तुमकां. बेस्ट सारको. ओके. आनी आयचो ब्लॉग तुमकां आवडला जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करूं नाका. सबस्क्रायब करा भावानो, करूं नाका कितें, सबस्क्रायब करा. आनी हें मेन म्हणटा पळय तें, तुमकां हॉरर स्टोरी जाय काय आनीक कसली व्हिडियोज जाय कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. हांव व्हेरी सून घालपाचो आसा. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.